गावया नोवे येगीत आमी नावाड्या आमी आमच्या सोम्या वंदन ताका भक्तीन आमी हसी आमी आमच्या राया काळे उबारून सोम्या कसिया हात वयर उबारून ताका बोब मारया सर्व आमी मेळोन ताका वर्णिया उपकारांक तुज्या अर्गामी दिव्या या नोवे येगेत आमी नावाड्या आमी आमच्या सोम्या वंदन ताका भक्तीन आमी हसी आमी आमच्या राया. पवित्र नदीच्या नावान मेसाचें बलिदान प्रारंभ करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नफें. आमेन. आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोफे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. भाऊ भयणीनो, आयच्या वांजेलांत आमी पळयता जेजू 5,000 आनी सडीत लोकांक उंड्या मसलेन दादोशी करता. एका भुरग्याच्या उदारपणान जायत्या जाणांक बरेंपण जालें. कित्याक आमी दिता आमकां उणें जायना, आमी सडीत जोड घेता म्हणलो संदेश आयच्या वांजेलांत आमकां स्पश्ट आसा. पूण चलत्या जिवितांत दिवच्यांत आमी फाटीं सरल्या तर वांटून घेवच्यांत आमी फाटीं सरल्या तर थोडो वेळ मौन रवया. सर आमच्या ल्हानवट पातकांची आमी दूख धरया. सांगाता म्हणया हांव पातकी देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडबड अपराध. ह्या बसून भगवंत सदां संकवार मरी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकलूत कर, सोमिया काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, सोमिया काकलूत कर, सोमिया काकलूत कर. प्रार्थुयें. देव आमच्या कनवळ्या बापा, तुझ्या पुतान आमचे बसूत कुर्सार वळवळून आपलो जीव दिलो आनी दुस्मनाच्या जुलुमांतले आमकां सोडयली. ही तुजी वडामोगाची येवजण उपकारी काळजान मानून घेव. मैमेवून पुनः जिवनपणाक पावूंक आमकां पावो कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान चेत आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांतले वाचप. तवळ तांचे मदलो गमालियल नांवाचो एक फारिजीव निती सभेंत उठून उबो रावलो. सोमेस्त लोकांक मानता तसलो
एक नियमशास्त्री तो. धर्मदूतांक थोडो वेळ भायर व्हरूंक ताणें सांगलें. उपरांत साबेकारा लागीं तो असो उलय लागलो. इस्रायेलाच्या म्हज्या भावानो, ह्या मनशांक तुमी कितें करच्यार आसा ते विशीं बरें चिंतून पळया. थोड्या काळा आदीं तेयोदास नांवाचो कोण एकलो उठिल्लो तें तुमी जाणात. आपूण बारीस एक व्हड मनीस म्हूण तो सांगून आशिल्लो आनी सोडून 400 जण ताच्या फाटल्यान गेले. पूण ताका लागाड काडटस ताचे पाटलावदार सगळे शिंपडले आनी सगळे नाश जाले. उपरांत जनगणना जावच्या दिसांनी जुदास नांवाचो एक गालिलियागार उठलो. ताणें जायत्या जाणांक आपणा फाटल्यान ओडलें. ताकाय जिवेशी मारलो आनी ताचे पाटलावदारी दिक्कापाल जाले. आनी आतां हांव तुमकां सांगूंक सोदता तें हें, ह्या मनशातावन अलग रावा आनी तांकां तांचे इतल्याक सोडा. कित्याक ही येवजण वा हें काम मनशाचें वय जाल्यार तें बोंगून वेतेले, पूण तें देवाचें वय जाल्यार तें नाश करूंक तुमचे निमती जावचें ना. देखून सत्राय तुमी देवा विरोध झुजलेले बरी जायत. गमालियेलान सांगलेल्याक सभेचे सांदे ओपले. तरी पूण तांणी धर्मदूतांक भितर आपोवन तांकां जेरबान मारयलें आनी जेजूचे नांवी तांणी केदींच उलय नये म्हणून ताकीद दिवन तांकां वचोवंक सोडलें. पूण जेजूच्या नांवा खातीर अवमर्याद बोगचें भाग आपणाक मेळ्ळें म्हूण लेखून धर्मदूत संतोशान बरोवन निती सभेतावन फाटीं परतले. आनी दिसान दीस देवळांत आनी घरान घर वचून जेजूस क्रिस्त म्हणली बरी खबर परगट करचें काम ते करीत रावले. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. एक उपकार सर्वेस्परा लागीं हांवें मागला. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराचे गरी करूंक हांवें बिडार. एक उपकार सर्वेस्परा लागीं हांवें मागला. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराचे गरी करूंक हांवें बिडार. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारो, हेर कोणाक हांवें भियोंक जाय? सर्वेस्पोरूच म्हज्या जिविताचो कांबो, हेर कोणाक हांवें कांपोवंक जाय? एक उपकार सर्वेस्परा लागीं हांवें मागला. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराचे गरी करूंक हांवें बिडार. एक उपकार सर्वेस्परा लागीं हांवें मागला. आतांय तीच म्हजी आशा. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराचे गरी हांवें बिडार करूंक, सर्वेस्पराचे स्वादीकपण साकून ताच्या मंदिरांत ताची खुशी हांवें समजून घेवच्याक. एक उपकार सर्वेस्परा लागीं हांवें मागला. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराचे गरी करूंक हांवें बिडार. ह्या जिवितांत सर्वेस्पराची दया माया हांव भोगूंक पावतलो इतलें हांव बरवसोन आसा. सर्वेस्पराची वाट पळोवन राव, धैर्य घे, दृढ राव आनी सर्वेस्पराची वाट पळोवन राव. एक उपकार सर्वेस्परा लागीं हांवें मागला. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराचे गरी करूंक हांवें बिडार. हालेलुया गावया सोम्या कसिया, ताच्या पवित्र नावा होगळे घुसारया. हालेलुया गावया सोम्या कसिया, ताच्या पवित्र नावा होगळे घुसारया. गुंड्या वरवीं मात्र मनीस जियेना, बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरां वरवीं तो जियेता. हालेलुया गावया सोम्या कसिया,
ताच्या पवित्र नावाक सगळी घुसार्या. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. जुआं परमने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्यावेळी जेजू गलिलेयाचो सरोवर उतरून पेले तडीक गेलो. हाका तिबेरिया सरोवर म्हणूनय नांव आसलें. व्हड एक लोकांचो ताच्या फाटल्यान वेतालो, कित्याक ताणें पिडेस्तां खातीर केल्लीं आश्चर्यां तांणी पळयल्लीं. जेजू एक दोंगरार चडलो आनी आपल्या शिसां सांगता थंय बसलो. जुदेवांचे पास्क परब लागीं पावलेली. जेजून आपले दोळे उबारून बंतवणी दीस लायतना व्हड एक लोकां जमो आपणा सरशी येतालो तें पळोवन फिलिपा लागीं म्हणालो, इतल्या लोकांक खावच्याक उंडे आमी खंयतावन मोलाक हाडचे. फिलिपाक पारकुंचे खातीर ताणें अशें म्हळें. आपूण कितें करतलो आसलो तें तो पयलेंच जाणा आसलो. फिलिपान जाप दिली, इतल्या सक्कर जाणांक इल्ले इल्ले म्हळ्यार 200 देनाराचे उंडे पावशेनात. तो ताच्या शिसां भितरलो आनी एकलो सिमोन पेद्रूचो भाव आंद्रे सांगूं लागलो, हांगा कोण एकल्या भुरग्या लागीं 5 जवाचे उंडे आनी 2 मासल्यो आसात. पूण इतल्या लोकांक हें खंय? जेजून तांकां सांगलें, लोकांक बसया. दादले मनीस सुमार 5000 आसले. तरी तांकां सकटांक बसूंक धरणीर थंड जायतें आसलें. जेजून उंडे घेतले आनी देवाक अर्गां दिवन बसलेल्यांक वांटले. तेच परी मासल्योय वांटून दिल्यो. ते सकट दादोशीत जेवले. तांचें पोटभर जेवण जातच जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, उरलेले उंडे पुराय एकठांय करा, कांयच पाड करचे नाका. खावन जातच 5 जवा उंड्याचे उरलेले कुडके तांणी एकठांय केले आनी 12 दालीं भरलीं. जेजून केलें हें आश्चर्य पळोवन लोक म्हणालो, संवसारी येवचो आसा तो प्रवादी होच जायजे. हातूंत दुबाव ना. आपणाक बळान व्हरूंक आनी राय करूंक तो लोक येवचार आसा म्हूण जेजूक कळिल्लेंच तो एकलोच पळोवन परत दोंगराक गेलो. देवाचें उतार हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, जायतीं गणितां माथेवांत आसलीं आमकां मार्काच्या वा लुकाच्या वांजेलांत वाचूंक मेळटात. पूण जुआंवचो वांजेल एक विशिश्ट आनी विभिन्न म्हणयेत सडीत गुंडायेन बरलेलो देखून गिदाचो संकेत ह्या वांजेलाक दिला. आयचें घडीत आमी पळयता जेजून 5000 सडीत लोकांक उंड्या मासलेन वाडयल्लें तें घडीत. आनी हें घडीत आमकां एका वांजेलांत वाचूंक मेळटा. माथेवाच्या, मार्क, लूक तशेंच जुआंवच्या वांजेलांत हें घडीत आमकां वाचूंक मेळटा. पूण जुआंवच्या वांजेलांत ह्या घडितांत एक विशेशता आमकां एक पळोवंक मेळटा. ह्या घडितांत भुरग्याचो उल्लेख केला, पूण उरल्या वांजेलांत भुरग्याचो उल्लेख थंयसर ना. जुआंव कित्याक एका भुरग्याचो उल्लेख थंयसर करता? हातूंत आमी कितें 3-4 लिसांव आमी घेवयेत. पयलें जावन हो भुरगो बुती हाडना आयिल्लो. आमी ह्या दिसांनी आमी पिकनिकाक वेता. आमी एका जाग्याक तावन आनी एका जाग्याक वेता आसतना जें कितें गरजेचें खाण जेवण आमी व्हरता, ही आमची शाणेपण आनी आमची थंय आसली बुदवंतकाय सुचीत करता. देखून जेजूची शिकवण आयकूंक हो भुरगो बुती हाडना आयिल्लो. ताचें थंय आसलें तें शाणेपण आनी ताचें थंय आसली ती जबाबदारी आमकां समजता.
दुसरें जावन ती बुती तो जेजूक दिता. दिवंक तो नरगोवंक ना वा पाटी मुखार ताणें पळोवंक ना. जें कितें आमकां दिलां जावं पुरो आमकां देणी ती आमचे खातीर न्हय. देवान दिल्लीं ती देणी हेरां खातीर, हेरांच्या बऱ्यापणा खातीर कळसूंक देवान आमकां दिली ती देणी आमी संपूर्ण रितीन उक्त्या मनान आमी दिवंक जाय. विधवेची काणीक आमकां वांजेलांतलें आनी एक घडीत जें कितें तिचे लागीं आसा तिणें संपूर्ण रितीन देवाळाक उपसून दिलें. तिसरें जावन हो भुरगो अनामीक ह्या भुरग्याचें नांव हांगासर उल्लेख करूंक ना. जायते फावटी दिता आसतना आमकां आमचें नांव उल्लेख करूंक जाय. आमचें नांव मरबलार आमी कांतोवंक जाय. असली मान गौरव पदवी प्रतिश्ठा आमी हर एकलो आशेता. पूण हो भुरगो दिता आसतना नांव नासतना त्या भुरग्याचें नांव ह्या वांजेलांत उल्लेख करूंक ना. जें कितें दिलें ताणें उक्त्या मनान दिलें. चवथें जावन जेजून ही बुती घेतली आनी आशिर्वादीत केलें. हर एका उक्त्या मनाच्या साकारान जायत्यांक बरेंपण जावंक साध्य आसा. एकल्याचें बरेंपण जायत्या लोकांक आशिर्वादांनी भरूंक साध्य आसा. आनी हेंच घडलें 5,000 चडीत लोकांक 5 उंडे आनी 2 मासलेन जेजून 5,000 चडीत लोकांक ददोशी रितीन वाडलें. आनी हांगासर निमाणें जावन आमी पळयता भुरग्याक पारकून जेजू सरशी हाडलें आंद्रेन ह्या भुरग्याक जेजू सरशी तो हाडून आयलो. ह्या भुरग्या थंय ताणें उदार मन पळयलें. भुरग्या थंय कितेंगी विशेशता पळयली. भुरग्या थंय आसलो तो बरो मनोभाव पळोवन त्या भुरग्या थंय आसलें ताणें जेजू सरशी हाडलें. म्हळ्यार त्या भुरग्याकच जेजू सरशी हाडलें. आमकां हर एकल्याक एक मिसांव दिलां. हें केवल याजक धर्मीक भाव भयणीक मात्र न्ही, हर एका बऱ्या मनाच्या व्यक्तीक जेजू सरशी हाडचें. जेजूची वळख दिवची. जेजूची वळख हेरां संगी वांटून घेवचें. ताचे थंय आसली ती बरी शिकोवन समजोवन घेवचें मिसांव आमा समेस्तांक दिलें आसता. आनी जायत्यो संगती आज ह्या भुरग्या ताव आमकां समजून घेवंक साद जाले आसता. ह्या भुरग्या भाशेन बरें करूंक उदार म्हण जावंक आनी हेरां थंय बरें पोवन देखूंक कुरपा आमी ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार मागून घेवया. आमेन. Kange sumya kaniko mogar tuja burgyacho dinwashi kal zandimcho zandu tuja mogacho undogo wanso beteta bapa wainda kanso arpita tuka Urto mogaso ekvotaso bapa Krista kuragadi tu amka Kange sumya kaniko Mogar tuja burgyacho Dinwashi kal zandimcho Zautu tuja mogacho Kange somya kaniko mogar tuja burgyacho dinwashi kal zandimcho zautu tuja mogacho. भाऊ बहिणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेतार देवा बापाक म्हणटा तसलें जावं दे म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नक्की पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घे. सर्वेस्पर आमच्या देवा, तुझ्या कुटुंबाचें बलिदान दयाळेन मानून घे. तुवें आमकां फोव केलां ती देणी आमी ओगडायेना जावच्याक आनी ससनाच्या सुखाक आमी शाबीत पावच्याक आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां राखून व्हर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नवीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सवाय आसूं. आमचें कळसां उबारुये. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तिनवास सुये.
अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सरकाळी आमी तुका वाकनूंक फावो ओ कायदोनी ती सोने आमच्या फायदे असो पुन्हा देख करून या उत्तम काळार तुझ्या महिमेची कीर्ती आनी वाकनी त्या दाबासान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली ससनाच्या जिविताक सलमलेली उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केली आनी बावडत्यांक उगडली दारां सर्गींची आम्हा पत्क्यांक ताच्या मरणांतली सोडवून फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जिवंतपणान सगळ्यांक नवें जिवीत उब जाता देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सरदळ बार निरंतरी गायतात तुझे मुखार पवित्र 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 दळबार असो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संवसार भरला तुझ्या वैभवान उंसगीन तुका जय जय सर्वेस्पराचें नांव येता ताका जय उंसगीन तुका जय जय बापा क्रोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कसमरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो कदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे हो तुमी सुमेस केयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पवची तेच परी जेवण दतस ताणें काल्स घेतली कनव्यान तीन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी ससणीक कराराचें रगत पदकाचें बक्षाने मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस मनशा पासोत ते वारोवतले हे म्हज्या उगडासाक करात Bavartha so good pargatuyam Sumya Jesu तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे जीवन पर आम्ही परगटा तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आम्ही अत्रेकता बापा जेजूच्या मरणासो पुनर्जीवनपणासो आम्ही भक्तीपणे उडास करता आनी जिवीत सुवंडो आनी सोडोवण्याची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडानी रेगस येवतले आम्हा सुमेसा पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्यप्रथमेचे विस्तारले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांतीस आमच्या भाग्यवान बापा पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणींची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टकातीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकुआर मरिये देवाचे माये संगती भाग्यवन दमदुतांनी सर कळीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं
त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सर आमची मागणी संगता घाल जेजून शिकयल्लें प्रार्थन संगता म्हणया. आमच्या बाबा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज समकाय, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्या भक्षिकांव तशी आमची पातकां मोगोस, आनी आमकां ताळें पडूंक दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतलें आमकां निवार. देखुणयाचे वेतान सवस काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सुडवंदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशेन एकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुलतेन सरपातकांतलें सुटय आनी सराकांतांतलें वाटाय. कित्याक रसवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती देणे कोटान सांबाळ. तुमची ताणें रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सोबें आसूं. तुमचे सवाय आसूं. माय मग सुगुर्तू साव एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ओ जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती. हे शेळयेच्या जेवणाक पयलीं आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचे भाग म्हाका फोवना, पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. Cristaच्या रक्तान म्हाका दादोस कर. ज्ञानय म्हाका उदकां ताचे कुशीच्या. तुझ्या गाय
द्रव्य प्राप्तुयें बहुमोगाळ बापा दयाळायेन तुवें आमची सोडवण केली तर दयाळायेन आमकां सदांच सांबाळ. तुज्या पुताच्या कश्टा मरणा वरवीं तुवें आमकां सोडयलाय तशेंच ताच्या पुनर्जिवनपणाक लागून तुवें आमकां दिल्लो संतोष निरंतरी सांबाळ. हे आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नफें. सर्वेस्पर तुमचे सोफे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सर्पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्रोत्मो तुमचेर आशीर्वाद करूं. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. काळजा ये जेजूच्या पातक्यान बुजवणेच्या मोगान सगळे स्लासच्या आमकां सांडू नाका. मोगान सगळे स्लासच्या आमकां सांडू नाका. वर्लिता वर्लिता जेजूच्या देवकाळजा वर्लिता वर्लिता जेजूच्या देवकाळजा. मोगाळ तुरा सोबे आग्वार मोरया आशीर्वादी आमकां. मागीर गुरसाची करवे निवारक आमची दुआ आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.